जेजूक आमी सगळीं नमस्कार करुया. आनी आमच्या काळजांत जी भावना आसात तितली आमी ताका उक्ती करून ताच्या हातांत आमी घालया, ताच्या जिवितांत आमी ती दवरया. आनी तो एक स्पॉन्ज कसो सगलें आमचें ओडून आमकां आपल्या जिवितांत भरून आमकां घोटाय दितलो. जितली आमी सगलीं आमची चिंतनां आनी भावना ताच्या ताब्यांत करूंक लागता, तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक व्हडू जावंक लागतलें. आमी ताच्या पोरजोळूंक लागतले आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगली शिकवण दिवंक लागतलो. वै जेजू, तूं म्हाका भिरांत दवरी नाका म्हूण सांगताय. तूं म्हणटाय धीर घेयात आनी गोठ रावात. तांकां भियेनाकात. तांचे मुखार कांपू नाकात.
कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलतलो तो तुका विसरचो ना ना म्हूण सांडचोय ना आमच्यो ज्यो खोंती धास्ती आमकां सगळ्यो बांदून दवरतात तितल्योय सगळ्यो आमी भायर काडया जेजूक सांगून त्यो ताचे सरशीं दवरया आनी ताची उतरां आमचें सवें आमकां घोटाय दिवन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक स्वतंत्र करतलो करीत आसा भावार्थ दवरया आनी ताका विस्वासान सगळें सांगून आमी अदीक आनी अदीक भितरल्यान हळू जावया दुसरी समूर्त 31वो आवेस्वर 6वी वळ्ड पोत्तून ताचेर नियाळ करून आमी दिरान गोठायेन बरोवन येवया धीर घेयात आनी गोट रावात तांकां भियेनाकात तांचे मुखार कांपू नाकात कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे बरोबर चलतलो तो तुका विसरचो ना म्हूण सांडचोय ना आमची चिंतना आनी भावना तो बदलूंक लागतलो आनी ती बदलतात ती आमी पळोवया अणभवया दिरान आनी गोठायेन भरून येवया वय जेजू तूं म्हजो उजवाड तूंच म्हजो तारोक कोणाचीच म्हाका भिरांत ना म्हाका आतां जितली सुटका मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांव दुसऱ्यांकूय जेजू तुजे सरशीं हाडटा तुजो स्पर्श तांकांय लाय आनी ती भितरल्यान जशे भाशेन हांव मोकळेपण स्वतंत्रपण अणभवता
त्याच प्रमाणे तांकांय तूं तांचो उजवाड जाव, तांचोय तारोक तूं जाव, भिरांत तांची पयस कर. एक एकल्याक आमी ताची सरशीं हाडया आनी प्रत्येक सुस्कारान ताका आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार घेतना आमी तांचे कुडींत मनांत ओतम्यान जेजूक रिगोवया आनी तांचे भितर जी भिरांत आसा, जी चिंतना भावना तांकां आडायतात, भिरांतीन बोदतात, तितली जेजूच्या ताब्यांत आमी सुस्कार सोडटना तांची चिंतना भावना जेजूच्या ताब्यांत करया. हे परी खोलायेन आमी तांकां जेजूच्या मागण्यांत दवरतल्या आनी आमचें मागणें अदीक खोल जावंक लागतलें. Sorgico uno di loi. Soglia swadaco uno to. Pratuya. Deva eka ojapaच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक
आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोवंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. Amen. Page number 9, A19. Misaci ben suru zata, ami sogli to yarzavya, amco yani vitor zata, ami sogli yogardiuya, amco yani vitor zata, ami sogli yogardiuya. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देवाकार गांदीत रावया, कित्याक ताणें आमकां सांगलां धीर घेयात आनी गोट रावात म्हणून. भिवची न्हय, ताच्या एकवटांत आमी आमचें जिवीत सारूंक अदीक भितरल्यान स्वतंत्र जावच्याक जें आमकां आडायता, आमची चिंतना भावना आमची ओ दुसऱ्यांची, दुसरीं आमकां आपल्या ताब्यांत करतात, पूण आमी तांकां ही संदी दिलेली आसा. आमी तांकां जेजूच्या ताब्यांत करुया आनी रोखडीच आमकां सुटका मेवतली. तो तुमची खाजगी इंतेसां मागणी आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ते मनांत धरून आतां आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. Amen. मागुया. भोव कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओथरेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे सासणीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen.
आतां आमी चित दिवन देवाचें उतर आयकुया. उपदेक्षकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दर एके वस्तूक एक वेळ आसा आनी स्वर्गा पोंदा दर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मूंक आनी एक वेळ मरूंक, एक वेळ रोवूंक आनी एक वेळ रोयलोले उमटून काडूंक, एक वेळ जिवेशी मारूंक आनी एक वेळ बरो करूंक, एक वेळ मोडूंक आनी एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रोडूंक आनी एक वेळ हांसूंक, एक वेळ दूख करूंक आनी एक वेळ नाचूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक आनी एक वेळ ते पोत्ते एकठांय करूंक, एक वेळ एकठांय जावंक आनी एक वेळ कुशीन सरूंक, एक वेळ सोदूंक आनी एक वेळ सांडोवंक, एक वेळ सांबाळूंक आनी एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिजूंक आनी एक वेळ शिवूंक, एक वेळ ओगी रावंक आनी एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक आनी एक वेळ द्वेस करूंक, एक वेळ झुजूंक आनी एक वेळ शांतीन जिवंक. मनीस कोश्ट कोत्ता ताजे ताका कितें मेळटा. मनशा कुळाक देवान एक खेरीत वावर करूंक दिल्लो आसा तो हांव नियाळटां. तो कोत्ता तें सोगलें दर एका काळा पुत्ते कोत्ता. पूण जोरूय देवान सोगल्या काळांचेर मनशाक नदर मारूंक दिल्या, तोरूय अरंबाक थावन ते शेवटाक पर्यंत देवान केला तें ओळखूंक घेवंक मनशाच्यान नजो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाकाणटां. म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाकाणटां. मनीस कोण सर्वेस्परा, तुवें ताजी पर्वा करच्याक. मातयेचो पूत कोण, तुवें ताचो उगडास करच्याक. मनशाचो जीव म्हणल्यार वाऱ्याची फूंक, ताचे दीस सावळे वरी नाच जातात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप, हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण येरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्पोराक सोय सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिश्यां मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें ताका विचारलें, लोक म्हाका कोण सोदतात? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाण स्नान जातात जुवांव, दुसरीं एलिजा, आनी हेर तूं नव्यान जिवोन जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी म्हूण दोत्तात. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण सो तुमी दोत्तात? सिमांव पेद्रून उलोवन म्हणलें, देवाचो अभिषेक्त. पूण हें कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण ताणें खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जाय तें सोंसूंक जाय. जाणट्यांनी, याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय.
ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो तिसरे दिसा पुनरुज्जीवन जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू ते सगळे ताचे भोंवतणी आसलेले ताचे शिश्य, पूण तो मागण्यांत आसलेलो. हाचेर थोडो आमी नियाळ करुया. आमी दुसऱ्या बरोबर आसतना मागणें करूंक शकता. तुमी थोडी जाणां म्हणटले वय आमी मागण्यांतूच आसा, पूण केन्ना केन्नाय आमी मागण्यांत ना, आमी दुसऱ्या बरोबरूच आसा. पूण हातूंत कितें फरक जाता? जेन्ना आमी मागण्यांत आसा तेन्ना दुसऱ्यांचें आमी बरे भशेन आयकोन तांचे पासत आमी मागता जायत. आमकां समजना कितें ती म्हणटात पळय तें आमी देवाच्या ताब्यांत करता. तो आमकां समजूनय दिता रोखडीच ओ मागीर. म्हणटूच जेजू पळयात मागण्यांत आसलो कित्याक लागून? कित्याक ताका लोक ताचीं कोत्तुबां पळोवन ताचीं उतरां आयकून ताका कोण समून धरतालीं तीं. आनी जे आपल्या बरोबर शिश्य ताणें निवडलेले ते आयकून तांचे मदें कसली भावना उत्पन्न जातात ते लागशिल्ल्यान ताचें जिवीत पळयतात, ते ताका वळखतात. जाता तांकां वळखूंक वो फकत भायल्यांतल्यानूच ते जाणत. ते म्हणटात जोआन बाप्तिस्त वो एलिजा वो आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी तो तूं म्हणटात. तुजे मदें ते गूण आसात. पूण तुमी म्हजे बरोबर आसात. तुमी म्हाका भितरल्यान वळखतात. सिमोन पेद्रो म्हणटा देवाचो अभिषिक्त, देवान मागलोलो, देवाचो पूत, हे भाशेन तो उद्गार काडटा. लुकान तें म्हणूंक ना, पूण दुसऱ्या शुभवर्तमानकारांनी म्हणलेलें आसा तो आपणाची वस्तुकी म्हणिना, देवान ताका दाखयलें तें. म्हणून तो मागण्यांत आसलेलो ओ मागण्यांत नासलेलो, जेन्ना जेजू बरोबर आसता आमी तेन्ना मागण्यांतूच आसता. आनी तो आमकां दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय पळय तें. तर हें आमी मनांत दवरया. जशे भशेन जेजू मागण्यांत रावता तेन्ना आपल्या बापायक आजीर आसता, तेच भशेन आमी सगळीं जाणां सदांच तो आमचे भितर आसा म्हणटच ताका आमी आजीर जावंक जाय. आनी जितली आमी ताका आजीर जाता तो आमचें सगळें आपलो कार्य फुडें व्हरता. पूण पळयात तो आमकां ही शिडकावणी दिता, म्हाका तर तशें केलें आनी तुमी तर म्हजे शिश्य जाल्यार तुमकांय तशेंच कोत्तेले, तुमकांय भायर आयतले, तुमकांय मारतले. पूण भियो नाकात. जशे भशेन हांव पुनरुज्जीवन जालां तेच भशेन तुमी पुनरुज्जीवन जातल्यात. भायल्यान कितेंय केलें जाल्यार तें लागचें ना, भितरल्यान कितें जाता तें म्हत्वाचें. भयणीनो आनी भावनो, हांव जाणा की आमी सगळीं जाणां खरेपणी जियेता. वयर सकयल जाता खरी, खूब पाटी आमी भियेता, अडचणी आयल्यो की ना आखांत येता आमचेर, भिरांतीन पडटा. पूण ही भिरांत आमकां फाफसूंक दिवंक फावना. आमी घट रावंक जाय, जेजूक एकवटान रावंक जाय. जशे भशेन तो मागण्यांत रावतालो ते भशेन सगळोकूच मागण्यांत रावंक जाय. मागणें एकदम सोंपें. तो आमचे बरोबर सदांच आसा म्हणटच ताका हाजीर जावंक एकदम सोंपें. आनी ह्या कारणाक लागून तुमकां हांवें सदांच म्हणलां, स्वासाचेर तर तुमी ध्यान मन लायशात जाल्यार हे भाशेन खंयच्याय वक्तार तुमच्यान जेजूच्या एकवटांत
ताच्या आसण्यांत रावंक जाता. सुस्काराक आमी घेतना जेजूक आमी घेता, सुस्कार भायर सोडटा, आमचें सगळें ताचे सोबें दवरता. हे भाशेन तर केलें आमीच न्हय, आमी दुसऱ्यांकूय घोटाय दिवंक लागतले. हेच भाशेन आमी तांचे सोबें मागतले आनी तांकां आमी जेजूचे घोटायेन दवरतले. तांची भिरांतूय पयस जातली. तर भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमी जिवंक लागया अदीक आनी अदीक. जियेता खरी पूण अदीक खोलायेन जिवंक आतां ताची कृपा मागे. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी एकवटून रावया. सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयल्या. सुस्कार भायर सोडटना जेजू सोबें आमचें सगळें दवरून ताचे सारकें अदीक आनी अदीक जावंक तो आमकां दुसऱ्या सुस्कारान आपलें बरेंपण भरून काडटलो. आनी हे परी अदीक आनी अदीक प्रत्येक सुस्कारान आमी ताका हाजीर जाली म्हणटोच ताचे सारकीं जावंक पावतल्या. तर आतां ताचे सारकीं जावन आतां आमी ह्या सगळ्या संवसारा पासत मागया. सोरपुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 28, C1. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, उतरां व्हडत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय. ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनांच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या त्याच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक, जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर. सोडवणेचे जोरीन संतोसांतान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. हूं सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, सासणीक नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन रगता आनी एकाशिंतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें आतां धीर आनी गोठाय घेवन म्हणया. सगल्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी देवाचें बरेपण तांचेय पासून आमी मागया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय चोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमी आमच्या काळजांत जेवंक हें मागणें म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळ्या म्हज्या काळजांत तुका हांव दवरतां तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन Page number 65, D34. म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता तुजे अप्रमीत काकलुतीन ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचें काळीज कोंचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीनो आनी भावनो देवाकार दित रावया कित्याक ताणें आमकां इतलीं आपल्या जिवितान आपणायलेलीं आसा की जेजू आमचे सोबें जियेता तर ताकाच आमी सगळो वावर करूंक दिवया आमकां खूब पाटी समजोवचें ना पयले वाचपान सांगलां तें बरोवणे कितें करपाक कितें तें सगळें देवाच्या हातांत आहा
आमी कितें करूंक जाय तें त्या त्या वेळार जेजूक एकवटून करया, बाकीचें तो सगळें पळयतलो. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागया आमच्या लोकां पासत, आमचीं घरचीं शेजारी फिरगोजकारां, आमच्या ह्या गोंयच्या लोकां पासत, इंडियेच्या लोकां पासत, संवसारा पासत. कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां कितें करचें तें आजून समजोंक ना. पूण आमी धीर आनी घटाय घेवया. तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताचे विनोतीन आमकां तो सुटका दितलो. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. Page number 93, F17. Mobil pet misaci sali kobar sorgice suk deule amcha kalsar